एक मायकल लोबन तुमच्यावर खूप एलिगेशन्स मायकल लोबन कोण रे मायकल ओपोजिशन लीडर मायकल मायकल लोबन जे कर्म केले ते असेंब्लीतले ते सगळे. पण त्यांनी खूप एलिगेशन तुम्ही लोकांक त्रास करता म्हणून मायकल लोबन खंयचे एलिगेशन हाडून आमकां दिवची. पण मायकल लोबन जेन्ना पीडीएचओ चेअरमन आशिल्लो तेन्ना तेणी कितें कर्मा केल्या ते सगळे म्हाजे फुड्यान आसा. ते येतले. तुम्ही ब्रीफ करता तेजेर? हांव ब्रीफ करूं शकना कितें कमिटी स्टडी करता. त्याच बरोबर जे इलिगॅलिटीज जे खतान लँड्स जे टेनेंटेड लँड तो जेन्ना चेअरमन आशिल्लो जे कर्मा जे केल्या स्वताची मालमत्ती वाडोवपाचो प्रयत्न जो कोण चेअरमन करता इज अ फिट केस फॉर पीएमएलए. त्याने सीएमाक सांगला स्टेप इन कर म्हणून तुमचे म्हाका काय फरक पडना कोणाक सांगता. सीएम म्हाजो बॉस आहा. सीएमाक हांव मानता. हांव सीएमा कडेन उलयला. केंद्र नेतृत्वा कडेन उलयला. सीएम म्हाजो डायरेक्ट बॉस आनी तेका सगळें सांगून फुडें वयतले. तुम्ही जर हितून ओडीपी सारखे करून जर गोंय साल्वार करपाक जाय जाल्यार 400 FAR कदंबा प्लेटीचेर कित्याक काय म्हणटा तो? हांव लौकिकाक प्रश्न विचारता. आयज गोंयांत जमीन कितली आहा आनी ते बी सब्जेक्टीव. ते पयलीं ऑब्जेक्शन सजेशनाक वचूंक जाय. हे काय रातोरात इट्स अ प्लॅनिंग प्रोसेस. आमी कितें सांगलां की इंटरनॅशनल कन्सल्टंट हे सगळे येतले रे ते. हांव तुमकां सीटीपी मिटींग टावन प्लॅनिंग मिटींग जाल्यार आमी ब्रीफ करता. टावन प्लॅनिंग मिटींग जाल्यार आमी ब्रीफ करया. मायकल आपली जे कर्मा केल्या ते सरकारान फुडें वचूं नये म्हणून तो आपलो वेगवेगळे हे जे प्लॅन हे ते लावन हांवें पळयल्ले आसा. म्हाका केन्ना केन्ना हसपाक येता कित्याक जो मनीस आनी आयज हांव अधिकारान सांगूं शकता की तो जेन्ना चेअरमन आसतना खुबश्यो गोश्ट्यो घडल्या. त्यो गोश्टी घडून नाशिल्ल्यो. शूड नॉट हॅव हॅपन. And you cannot say that I am looking after people of Kalangut, Kandulim, welfare of the people, when actually you have looked after the welfare of yourself. Everybody knows he is actually काही लोकांक नावां बरी गावल्या तेजे म्हणून हांव. पूण 30%, 40%, 50% म्हणून ह्या तरेचे लोक आनी कितें उलयतलो. आनी मेन म्हणजे म्हाजें काम एक टीसीपी मिनिस्टर म्हणून काम करपाक. कमिटी क्रेडायची कमिटी आसा. सीआयआयची कमिटी आसा. हे करतले. तुमकां हांव ब्रीफ करता हे जाले उपरांत. मायकल कितें सांगता हेका अर्थ ना. कितें मायकल स्टेटमेंट्स इरेलिव्हंट. ओके थँक्यू. आयज तेजो इतिहास 15 वर्सां पयलींचो काडान पळया न्हू रे कितले बँक बॅलन्स आशिल्ले ते. आनी आतां बँक बॅलन्स कितले ते पळयात. मायकलान पयसो केलो म्हणटा मी. हांव म्हणूंक शकना. व्हडलो मनीस. मिस्टर विश्वजीत तेन्ना तुम्ही म्हाका